डिस्ट्रीब्युशन अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम नेटान चालू आसा आनी ह्या कामाचे सगळे कडेन वचत थंयसर जे डिस्ट्रीब्युशन युनीट आसा जे अंडरग्राउंड केबलीचे कनेक्शनां दिवपाक शॉपांक आसो किंवा बाकीच्या घरांक आसो हे डिस्ट्रीब्युशन कनेक्शनाचे युनिटां बसोवपाचें काम चालू आसा सगळे कडेन ते 50-50 मिटरांक 10 मिटरांक असे युनिट बसयल्या आयज म्हापशा मार्केटांनी हे युनिट बसोवपाचें काम चालू आसा पूण म्हापशा मार्केटान ते युनिट ते बसयल्या ते थंय गटारांचेर बसयल्या दुसरे जे व्यापारी आहात जे डेली वेंडर्स आसा ते बसतात थंयसर बसयल्या आनी ताका लागून ते व्यापाऱ्यांक आनी जे डेली वेंडर्स आहात तांकां त्रास जाता म्हूण तेंचो इश्यू आसलो आनी ह्या हितून इश्यू आसलो तो जेन्ना म्युनिसिपालिटी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक आनी PWD सांगलेलो आनी त्या प्रमाणे आयज म्युनिसिपालिटी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मर्चंट असोसिएशन आनी PWD हेंच्यांनी येवन जॉयंटली इन्स्पेक्शन केलें आनी जे इन्स्पेक्शन करून जे कितें फेरफार मातशें खंयसून सुटेबल जाता थंयसर बसोवपाचे तेंचो प्रयत्न आसतलो. आम्ही जॉईंट इन्स्पेक्शन घेतलेले आसा ते LB म्हणजे ते आम्ही पॅनल्स बसयता त्याच्यान त्याने ट्रान्सफॉर्मर न्हय ते पॅनल्स लायट वेट आसता तेका ते पॅनल्स बसून जी कनेक्शन्स वयतली ते पळोवपाक येल्ले आसा कारण हांगासर मातशे एक हर्डल येता म्हणजे जाग्याचो रोड आमकां एक वाटूय सोडूंक जाय हे सोडूंक जाय आनी तितून एक मार्ग काडूंक जाय म्हणटकीर हांवें कितें केलें जॉयंट इन्स्पेक्शन तितून आमचे मार्केटाचे MMAचे आमचे सगळे अध्यक्ष आनी मेंबर सगळे येयल्ले आसात आमचो ME येयल्लो आसा तशेंच AE येयल्लो आसा तसोच कॉन्ट्रॅक्टर जेका हे दिला तो चंद्रन तेंचो ते येयल्ले आसा आनी सगळे जॉयंट मेळून सगळ्यांनी मेळून म्हणजे डिस्कशन करून खंय कितें मार्ग काडूंक मेळटा थंय आमी काडलेलो आसा आनी सगळे ताका स्पॉट दाखयल्ले आसा जेणे करून आतां फुडें प्रॉब्लम येवंक उपकारना म्हणजे कितें आसा प्रत्येक जाग्यार जर एक ते घालतलो बसयतलो जाल्यार 3-4 हजार ताका खर्च आहा म्हणटकीर जे हांवें म्हटलें की सगळ्यांक डिस्कशन करून सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हे आमी काम करुया जेणे करून म्हणजे ताकाय लुकसाण ना आनी लोकांकूय त्रास ना हेचो मदलो जो मार्ग आसा तो काडपाक आमी आयज हांगासर सगळे येयल्ले आसा आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करून आमी तशे हे दिले इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आहा तांकां स्लॅबाचे खंय खंय लोड घेता ज्यो स्लॅबी लोड घे सारके आसा थंय आमी ते अलाव केला पण जंय खंय लोड घेयना अश्यो स्लॅबी आसा थंय आमी तांकां मातसो शिफ्ट करूंक लायले अशें करून तांकां आमी कितें आसा एक काम जर एकदां स्टॉप जायत मदीं कित्याक कारणाक लागून जाल्यार मागीर कॉन्ट्रॅक्टराकूय ते फुडें व्हरपाक डिफिकल्ट जाता कित्याक तेजे कडेन लेबर आसता तेजे कडेन आसता ते फाल्यां परत हाडपाक तांकां परत ते अरेंज करपाक तांकांय डिफिकल्ट येता म्हणजे तशें जावचें न्हू आनी काम उरचें न्हू हेका लागून आयज हांवें जॉयंट इन्स्पेक्शन आपयलें आनी तितूर सगळ्यांक आपयलें सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन जे जे कितें प्रॉब्लम्स आसा आमचे हांगा ते आमी तांकां MMA कळयले तेंच्यांनी आमकां सोल्युशन दिलें आनी दोगांचे आमचे सहकार्यान आयज आमी सगळे हे डिस्कस करून आयज तांकां आमी स्पॉट दिल्ले आहा त्या प्रमाणे ते आतां काम सुरू करतले. कांय कडेन गटारांचेर आसा खंय कडेन जी व्यापारी विक्रेती आहा ती बसतात थंयसरूय बीन बसयल्ले आहा तेंचेर कितें तुमी कितें आसा ताका उपाय ना कारण जागो आमकां खंय तरी घालपाकूच जाय हे म्हणजे आतां तांकांच आमी खंय तरी एडजस्ट करपाक जाय की तांकां तेंचेरूय अन्याय जावचो न्हू हे आमी हेजी दखल घेतली. जेन्ना मार्केटान घालपाक येयले पळय तेंच्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट केलो आमी पयलीं घालच्या पयलीं एक इन्स्पेक्शन केलें तेंचे रातचें आनी आमी तांकां सुटेबल स्पॉट्स दाखयल्ले आनी तांकां सांगलेलें की गटराचेर घालपाक एवॉयड करा कित्याक सांग फाल्यां गटर चोक जातले आनी पावसान प्रॉब्लम जातलो तरी सुद्दां तेंच्यांनी जाग्याचो प्रॉब्लम आसा म्हणून तेंच्यांनी ते थोडे गटर घातलेच तर आयज आमचे आनीक थँक्यू म्हणटा सगळे मिडियाक की तुमी हो इशू हायलायट केलो स्पेशली आमचे शेखर नायकान हो इशू हायलायट केलो तशेंच बाकीच्या न्यूजपेपरांनी हो इशू हाडलो म्हणून खंय तरी आयज तांकां जाग येयली आनी आयज सगळे म्युनिसिपालिटीचे मार्केट कमिटीचे चॅरमॅन आसात आशिर्वाद कोलदुकर तशेंच बाकीचे इलेक्ट्रिसिटीचे मनीस आसात सगळे येयल्ले आनी आमी आयज जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें आनी आमी तांकां जे प्रॉब्लम स्पॉट्स आसले पळय ते दाखयले तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केले आनी जे सोल्युशन काडूंक मेळटा पळय थंय ते तेंच्यांनी सांगलें ते शिफ्ट करता म्हणून हेच्या खातीर आमचो उद्देश कितें आसलो वेपाऱ्यांकूय त्रास जावंक जायना फाल्यां गाडयांचो मुवमेंटूय ब्लॉक जावपाक जायना आनी ते सेफ्टली आसपाक जाय म्हणून म्हणजे आमी एक ट्राय केली आयज
जाता तितके तेंच्यांनी शिफ्ट करता म्हणून सांगला. जेन्ना उजो लागता तेन्ना सगळ्यो तुमकां डिफिकल्टी जाता म्हणटा कितें चालू आसात कितें आहा कितें आमची लास्ट इन्फॉर्मेशना प्रमाणे जे फायर एंट्रंट आसा पळय भितरले अर्दे अजून चलना अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. आमी एकदां फायर ब्रिगेडी जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें तेंच्यांनी प्रेशर चॅक केलें तेन्ना तो रिक्वायर्ड प्रेशर आहा पळय तो PWD तांकां मेंटेन करपाक दिना. म्हणजे अशें आमकां तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिल्लें. तर आमी तुमच्या माध्यमातून परत एकदा फायर ब्रिगेड आणि PWDचे जे इंजिनियर्स आहात पळय तेंचे कडेन मागता की जे फायर एंट्रंट्स आहा पळय ते वर्किंग कंडिशनान करचे जेणे करून जेन्ना कितें मार्केट तेजो इन्सिडंट जाता पळय तेन्ना ते यूज करून फायर ब्रिगेड येवपाक पळय एकदां त्रास जाता मार्केटान. फायर एंट्रंट समजा वर्किंग कंडिशन असले न्हू जाल्यार ते एक उदक घालपाक बरें पडटलें. तुमच्या माध्यमातून आमी रिक्वेस्ट करता ऑथॉरिटींक की तेंच्यांनी ते वर्किंग कंडिशनान करचे. स्टुडंटा खातीर म्हापशेंचें नांव श्याम सुंदर फडते. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.